सोचमोता तुम्ही सगळ्यांनी बॉस्का गेल्या असतली म्हणून आणि फाटल्या व्लॉगान तुम्ही पळयलेले बाय मुनीस दिसता तो नालजान थावन देव बरे करू. वी हॅव 400 सबस्क्रायबर्स प्लस अँड काउंटिंग. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. वी आर गोइंग टू मेक पालक पनीर करपाक आमकां थोडी पनीर अँड पालक आणि मागीर कितें जालें तें तुमीच पळया. मारवाडा कॉले इतले उलयले काय जाऊ कितले उलयले पूण तो बटन दामपाकूय सोदता. हांव नको रिकॉर्ड करनासतना बीन मशरूम्स दाखयले आनी कितें कितें सांगले तुमकां हांवें. सो एनीवे पोते सांगता हे मशरूम्स यूज करतले गायज आनी हांव एक भाशेचो बॅटर करताले विच आतां हांव विसरलें उगडास करचो पडटलो. ते करून आमी भाजताली ओके अँड इट टेस्टेड लायक शिनाण्यो. थोडेशे चेरी टोमॅटोज आहले गायज सो तेय वेस्ट करना हांव ते यूज करतले आयज. गार्लिक आनी कांदो विच इज ऑल्सो नोन एज पियाओ आनी इसोची न्हू गायज थोडेशे ग्रीन चिलीज ऑल्सो ओके विच इज जित्यो मिसांगो. आयज मालबेट हेल्प करना गायज म्हाका. मालबेट रावला उबो आनी पळयता म्हाका पात्रांव गो. हांवें मालबेटाक मातसो हेल्पाक हाडला ओके बिकॉज हे गार्लिक हांव एक सोलता म्हणल्यार मालबेटान 5 सोलले. 500 सोडले आणि तू 2-3 सोलता थिंगा हांव नासला जाल्यार तुजें कितें जातलें हांव नको. तू दिश्टी पडना तेंका बाय द वे. सगळो गायज तो म्हाका हे म्हणून कितें म्हणूंक सोदता. आय एम शॉर्ट आनी बगड म्हणटा पूण लांब हा मागीर तेका तुजी तकली उडयता हांव व्हिडिओचेर पळय. हांवें ती अर्दी उडयली हिंगा ते चुकीन खातलो रे. नॉट ऑल एकूच केला हांवें ती 12 ब्रेस्तार 13 सुंदरार गेले. ओ माय लॉर्ड. मार्केटान आदोन दवरला तांदूळ घालतलो थोडेशे शीत करपाक जाय. मीठ तू घाल. मीठ हांव घालतलें गायज बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो बारबेडशें मीठ केन्नाच ते कडेन सारकें पडना सो मीठ हांव घालतलें. 2 पॅकेटाची पालक आमी टेस्कोनसान हाडलेली सो तेका मातशी 2 पॅकेटांची 2 पॅकेट्स न्हू ते 2 पॅकेटां पालक 2 पॅकेटां हय 2 पॅकेटां हाडलेली आमी आनी आतां हांव ते आनी हांव आतां ती मातशी लायक आय वॉश इट आनी मागीर हांव मातशें शिजोयतलें. थोडी ओवरूय शिजोवप उपकारना गायज आनी मागीर जेन्ना शिजल्या उपरांत ती रोखडीच थोंड उदकान रिन्स करपाक जाय कूल डावन करपाक आनी मागीर मिक्सरान घालून तेका ब्लेंड करूंक जाय ओके एज अ पेस्ट. टोमाटाय मातशे हे डायस केल्या पुरो ओके मातशी मोठीच कित्याक की ब्लेंडरान वयतली आनी तेजो पेस्ट जातलो. चेरी टोमॅटोज हांव घालना गायज बट हिंगा घालचे पडटा बिकॉज आमकोडे आहले चेरी टोमॅटोज. दीस इज गोन बी व्हेरी क्विक. एक्चुली ही रेसिपी व्हडली न्हू गायज फास्ट जाता पूण आत मातशें फास्ट चलोंक जाय आनी म्हाजें आत मातशें स्लो लागशांक लागूनूय मातशें सांबाळचें पडटा यू नो. वन गूड थिंग अबाउट हिम इज इफ आय एम कुकींग तो आयदनां धुता आनी तो रांदता जाल्यार हांव आयदनां धुता आनी मदें मदें आमी एकामेकाक हेल्पूय करता ना रे. आनी रायमींग करून जाताली एकामेकाकूय दिता. आनी मदें मदें एकामेकाकूय धुता गायज. आयत्या तेंपान गायज काम केल्या उपरांत हात दुखोन येता यू नो. परत कातल लाव केला गार्लिक ग्रीन चिलीज what is that? I forgot to say. What? Zun. What? I keep forgetting. Tonyo misango. Yes, tonyo misango. Zun I was about to say. आणि बारीक तांबडो कांदो पियाओ. I'm not saying it right. बारीक तांबडो कांदो बारीक कातरला गायज तांबडो कांदो तांबडो न्हू रेड ऑनियन ओके मातशे मोठेच डायस केल्या गायज टोमाटा बिकॉज दॅट वील गो इन टू द ब्लेंडर आनी तेजो प्युरी जातलो. प्युरी हय पेस्ट जातलो बेजिकली. ब्लेंड केलो आनी तेजो पेस्ट केला सो पेस्ट केला तेणेन कंप्लीट पेस्ट सो हो वयतलो मागीर फोंडांत
अंदाज कॉर्न फॉन्ड मारता पळय तेन्ना आमी हो या आय शुड से लायक फॉन्ड मारता पळय तेन्ना हो पेस्ट वयतलो सो टोमॅटो प्युरी बेसिकली रेडी जाला ऍक्च्युली गायज हेतून घालून जाता बटर बट आम्ही घातला थोडंसं बटर मागीर घालून घातलो रे तेलान घालू जिरे वयदा इतले इतले करू थोडे अदमासला प्रमाणे तुम्ही जिरे घालपाचे नाला काय पडटलें जिरे सो गायज थोडेशे जिरे घालपाक जाय आणि पयले तेल घाल नाजाल्यार तुमकां बटर यूज करपाक जाता गायज सो हांवें तेल घातला मागीर इल्लो हो बटर घालपाक जाता हय आणि जिरे घाल अदमासा प्रमाणे आणि मागीर हेतून वयतले गार्लिक ग्रीन चिलीज वेट आय कॅन से दॅट 2,000 years later. Tonio misango ये Tonio misango guys garlic Tonio misango आणि पियाओ कांदो मागीर तेतून वयतलो टोमॅटो प्युरी आणि मागीर तेतून वयतले इल्ले हे सॉल्ट हल्दी पावडर तांबडो चिली पावडर म्हणटा चिली तांबडो मिरसांगेचो पावडर पिठो ओ शिमा बॅड तांबडो मिरसांगेचो पिठो हल्दी पावडर या आम्ही गार्लिक ओके हिरे करपाच्या पयलीं हांवें म्हटलें तेका घालया म्हणून गार्लिक सो आतां सांगता तुमकां गाय हल्दी पिठो तांबडे मिरसांगेचो पिठो कांदो विच इज ऑल्सो नोन एज पियाओ हल्दीचो न्हू ओदीचो पिठो ओदीचो अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ म्हणजे मातशें वयर सकयल जाला उलयता तेन्ना हांवें ऑलवेज सी हल्दी पावडर तांबडे मिरसांगेचो पिठो अँड ग्रीन चिलीज आणि कांदो ओके कांदो आमचो आतां ऑलमोस्ट जायत येयला चडूय भाजूंक उपकारना गायज मातसो गोल्डन फ्राय एवरीबडी मस्ट बी नोईंग यू नो पूण हांव तरी सांगता बिकॉज हांव रांदता सो रेसिपी सांगता जाल्यार हेंय सांगचें पडलें न्हू ओय सोडी नाका इल्लो हो बॅटर घातला गायज तोन्यो मिरसांगो सगळो हांव झून म्हणटा आय डोंट नो वाय बट या हितून आतां हांवें थोड्यो ग्रीन चिलीज उडयल्या हल्दी पावडर घालपाचो तुमच्यान टीस्पून न्हू चड टीस्पून न्हू बट इट्स नॉट दॅट स्पायसी सो हांवें थोडो एक्स्ट्रा देन टीस्पून हांवें तो तांबडो चिली पावडर घातला ओके 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 हांवें कितले पाट म्हटले जाणा ओके ओके चड पाट म्हटले आनी आतां गायज ओके पयलो तो चालू आहे जालो जाणा तूं गोंयांत आय थिंक आय नो या येतालो दिसता हांव नको रोप दुखपाचो काय कहलो तो बट रोप दुपारचो जाणा दुपार टोमॅटो what do you call it paste प्युरी घालपाची ओके 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 सो गायज हे भाशेन आतां दिसता आमचो पेस्ट जाला तो आणि हेतून आमकां आतां पालक घालूंक जाय पयले मीठ घालया नाल्यार पालक घाल्या मागीर आनीक मीठ जाय जाल्यार चॅक करची आणि मागीर मातशी इल्लीशी मॅगी उडोवपाची आमी आतां हेतून तुमच्या अदमासा प्रमाणे मीठ घालपाचें एज पर युअर टेस्ट एज पर युअर टेस्ट अँड जाय जाल्यार मागीर मॅगी घालूंक जाता आमी वेज मॅगी घालता कितें यूज करपाक हांव मॅगी यूज करता बट एक्चुअली मॅगी बरी न्हू बरी न्हू हेल्थाक ट्राय करूंक जाय गायज टेस्ट सॉल्टानूच धाडपाक या बट चडशे हांवें मॅगी घालून केल्या हेज्या पयली वस्तू आणि एक फावट हांवें ट्राय केला गायज विदाउट मॅगी ऑल्सो पालक घालया आणि मागीर हेतूनच गायज थोडेशे उदक घालून वी हॅव टू pour it again in the utensil अंडी सो हेतूनच हांव थोडे उदीक घालतले मिक्स करतले आनी मागीर ओतयतले ओ माय की पालक पडली गायज माजेर सो गायज आमी मीठ घालून ट्राय केले बट म्हाका इतली हॅबीट जाल्या येवंक ना तो म्हाका गम ना गायज कित्याक हांवें चडशी मॅगी घातल्या यु नो मोस्ट ऑफ द टायम सो आता एक मॅगी घालची पडली सद्याक एकूच घातला वी विल सी इफ वी नीड मोर न्हू रे बट वी ऑलवेज यूज द वेज वन बारीक म्हळ्यार डायस करून दवरला गायज पालक 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 अरे कहना क्या चाहते हो? पनीर डायस करून दवरलाय डबल क्रीम घालपाक जाय ओके सो सद्याक आमी घालतली आमकां जाय पळय तितली आनी मागीर उचल्यानी लेटर लास्टाक
सगळं तडका बीन मारून उचल्यान गार्निश करपाक घालूंक जाय गायज. सो सद्याक हांव मातशी थोडी घालता, हितूनय थोडो फ्लेवर येता. पालक पनीर लंडनानूच शिकला आणि लंडनानूच केला, हांवें गोंया केन्नाच करूंक ना. तूं दिश्टी पडना. सगळीं म्हणटली हांवें तुका व्हिडियोतलो उडयला, म्हाज्या हायटी प्रमाणे गायज कॅमेरा एडजस्ट करता, मालवड्यान म्हाज्या हायटीर येवपाक जाय. आतां आमी घालया पनीर. ओके गाय जाल्यार मागीर गायज तुमच्यान एड करूंक जाता, पूण सद्याक इतलो सद्याक आमकां पुरो. थोडे ग्रेवी घेता आणि मागीर चिकन घाल. चिकन हय. हें आनी केन्ना आयकोंक ना. पूण हल्ली कामां फकत मालबट करता गायज, चिकन बिकन एड करपाचें. चिली पावडर घालपाक जाय, तांबडे मिरसांगेचो पिठो आमकां घालपाक जाय, ह्यो सुक्यो तांबडे मिरसांगो. लायक Just like a wow. कट अँड फोल्ड, कट अँड फोल्ड. या मालवड्यान शिकयता. आमची पालक जाली रेडी. फकत हितून आतां गार्निश करपाक आमकां डबल क्रीम घालूंक जाय, मातशें बॉयल दिवंक जाय. नको तुमी कोण म्हापशेची बीन हा जाल्यार म्हापसा एक स्टमक रेस्टॉरंट म्हणून आहले. ओके, आणि नावच टामा. हे बॉर्न कोरिया या म्हापशेचे लायक रेस्टॉरंट नेम ओनली वॉज स्टमक. आणि म्हाज्या अंकलान आमकां ल्हान आसतना थिंगा येयलेली, आनी तेन्ना हांवें फर्स्ट टायम पालक पनीर थिंगसोली हाडलेली रेस्टॉरंट स्टायल, एंड आय एक्चुअली लव्ड इट. इतली बरी जालेली, टू गुड फ्रॉम. सो म्हाका तो एक चायल्डहूड मेमरी अजून पासून हा. अँड देन हांवें एक दीस युट्यूबार ही रेसिपी पळयली, एंड आय सेड लेट मी ट्राय रेस्टॉरंट स्टायल पालक पनीर. एंड जेन्ना हांवें ट्राय केली गायज, म्हाका ती चड लायक जाली. हांवेंच केली ती म्हाकाच लायक जाली. एंड देन आय टोल्ड मालबट ऑल्सो टू ट्राय. सो मालबटानूय ट्राय केली आनी तेकाय लायक जाली. नॉट जस्ट बिकॉज आय एम हिज वायफ, ओके, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ही हॅज टू सपोर्ट मी, बट तेका जेन्युअनली ती लायक जाली. आनी दाल तडका ऑल्सो तेका लायक जाता. हे लास्ट स्टेप इज जस्ट टू गार्निश. उचल्यान आमकां डबल क्रीम घालपाक जाय. उचल्यान इल्लो हो बटरूय घालता गायज, बट हांव घालचें ना, इतलीच पुरो आमकां न्हू रे. सो आतां आमची पालक पनीर रेडी गायज. सो फनी, माझी बॅटरी फोनाची लो हा आणि हांव हेजेरूच रिकॉर्ड करतालें. ओके, मालबट म्हणटा आपूण सगळें हिंगा साफ करता त्या म्हणसर म्हणजे मशरूम करपाक जाय न्हू. सो म्हाका म्हणपाक असो आनी चार्जिंगेक लायक तुजो फोन, आनी हांव बरें चलोन वयता आनी चल्लें कितें फोन. जे चार्जिंगेक लावपाक जाय पळय तेच ओन्ली आय फॉगॉट. वा. सो गायज मालबड्यान थोडो रवा काडला, थोडे मशरूम कट करून दवरल्या, चडूय बारीक कट करूंक ना गायज. हे मालबड्याचे कातरप. ओके, हे उंचले मालबड्याचे कातरप, मातशे इतली सायज बेस्ट गायज. दिस मच इज एक्चुअली गुड. मी म्हाज्यान बरी रांदता आसतली गायज, पूण हांव सांगता जाल्यार म्हाका दिसता बरें जाता बारीक बारीक सांगता तें. ऑर इफ देर इज एनी अदर वे दॅट यू कॅन डू दिस ऑल्सो आमकां शेअर करा. ओके, बिकॉज आमच्यान नेक्स्ट टायम ट्राय करूंक जाता न्हू. बट बॅटर रेडी केला आनी आतां गे हूंय म्हणजे हांव करूंक काम. सो गायज हेतून आमी कॉर्नफ्लावर, ऑल पर्पज फ्लावर, टर्मरीक पावडर, चिली पावडर आनी इल्लें मीठ जाय जाल्यार हितून पेपरूय घालूंक जाता. आनी तितून इल्लें उदक, मालबट घालतलो थोडेशें उदक, चडूय उदक घालप ना गायज, तर पेस्ट कहो जावंक जाय. आनी अर्दें उदक मालबटान भायर वतलें. एक्चुअली गायज तेल लागता. ओके, आत्ता टेस्ट केला आहे, सारखे शिणाणे घेऊन लागतात. मालबट हूंय मशरूम व्हेजिटेरियन शिणाणे गायज. मालबटान इल्ले इल्ले करून जायते हायले, हांवें तेका म्हटलें राव रे मातशें व्हिडिओचेर दाखोवपाक जाय, तेका लागून तेणें स्टॉप केलो, नाल्यार ही प्लेट तुमकां दिश्टी पडची ना. थोडेशें शीत, पालक पनीर आनी मशरूम फ्राय हांवें केलें. ओके, सो आतां आमी जेवया. सजमता तुमी जेयल्या आसतली म्हणून, हो जेयता आसतली म्हणून. सो तो पालक पनीर आनी नान आनी मशरूम फ्राय खातलो, आनी तो शुअर मशरूमाचे कित तरी करपाचो हा. सजमता तुमकां सगळ्यांक हो व्लॉग लायक जाला आसतलो म्हणून. लायक जालो जाल्यार प्लीज तुमी आमकां मोग दाखोवचो, सपोर्ट करचो, लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करून. इट वूड रियली मीन अ लॉट टू अस. तुमकां ह्या व्लॉगान कितें लायक जाला जाल्यार प्लीज आमकां सांगा. आनी कोंकणी व्लॉग कंटिन्यू करपाक जाय, इंग्लिशीन करपाचो न्हू, जस्ट कोंकणी व्लॉग्स आय हॅव टू डू जाल्यार आमकां सांगा गायज. सो इट वूड हेल्प अस गेट टू नो वॉट टू डू नेक्स्ट. आमी तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान मेळची. अंटील देन बाय. आमच्यो शिणाण्यो तुमकां व्हेजिटेरियन शिणाण्यो लायक जाल्यार सांगा. Please don't forget to subscribe, guys.